नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान गांवच्या लोकांचेर हल्लो, 3 जाणांक दुखापत। पुलिशेन 8 जाणांक घेतले ताब्यांत, फुडलो तपास सुरू। पुणेच्यान अपहरण जाल्लो वेवसायीक निमणो देवनहळी बेंगळुरात सापडलो, पुलिशेन घेतलो ताब्यांत। गोंया येवपाक सल्ल्यात भायर, मंगळारा जाल्लें अपहरण। सांज चलयांक हॉटेलात प्रवेश दिवपाचे प्रकरण हॉटेल धनियाक पडले म्हारग। कळंगूट पुलिशेन हॉटेल धनी अजित चव्हाणाक केली अटक, हॉटेलूय केलें सील। जीएमसीच्या दोतोरांचो विशय सोंपलो, सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवन टॅक्सीचोय विशय घालतात जाग्यार। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन। गोंय हेरिटेज धरणाक मान्यताय, 22 जुलैच्यान विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। आनी क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशा धाड घालून जप्त केलो 30 किल गांजो। गांजो तस्करी प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रांतल्या सुखदेव कोळी आनी रवींद्र भील ह्या 2 तरणाट्यांक अटक। आतां पळयात खबरो विस्तारान। प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती बेतमोड्डी कुडचड्यार केस्तांव जालें। वय काड म्हूण सांगता हो राग धरून गांवच्याच एकल्यान नुवेच्यान लोकांक हाडून थळाव्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे लोक सांगतात। ह्या हल्ल्यांत 3 जाणांक दुखापत जाल्या। ह्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन 8 जाणांक अटक केली, फुडलो तपास सुरू आसा। बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती केस्तांव जालें। ताचे जाले अशें गांवच्या एकल्यान 10 जाणांच्या मांडा मेरेन वय घातिल्ली। गांवच्या लोकांनी ताका ही वय काडपाक सांगिल्ली, मात तो मनीस वय काडिनाशिल्लो। हाका लागून गांवचे लोक आनी संबंधितां मदीं वाद जातालो। वय काडपाक लायिल्ल्यान आपल्याच गांवच्या लोकांक मारपाक ताणें नुवेच्यान लोक आफयले आनी हल्लो केलो अशें थळावे सांगतात। ह्या हल्ल्यांत गांवच्या 3 जाणांक दुखापत जाली, तांकां कुडचडेच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केल्यात। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 8 जाणांक ताब्यांत घेतल्या। गुंडा आयन सुरीकीन आमगे गांवची लोकां बारसार म्हणून सांगवा लागले हिंगा कित्या लागून हे आमच्या देवागे लुगार त्या देवा लुगरार ते वय केली म्हणून गांवच्या लोकांक सांगितले आमगे हस्त करपाचें वय काड म्हणून म्हणून ताणें नुयासान गुंडा हाडल्या लोकांक मारपाक। आतां आल्टो खंयचो हांगचोच वय वतो ह्या घरांतलो वय पुलीस बी येवन तांकां वयले आतां। कितले जाण आसलेले ते 8 जाण आसलेले। त्या येयलो हे देडा खंय हिंगा मागीर लोक कामाक गेलो आसलो न्हू, मागीर लोक तांकां त्या लोकांक मारूं येयल्याय काय कितून केस कळटले। 10 जाणांचो पुरीस आणि 10 जाणांचो पुरीस आसा तेंगा तेंची देवाची पुजा लादीन बिदीन तेंगे करप सदांच चालू आसता। तेन्ना सायडीचें एक घर आसा तेणी वय करून तेंगे मांडार म्हळ्यार वय पावली आनी तेका लागून तेंगे मातशे बारीक बारीक लोकांचे डिस्प्यूट जाताले आनी तेका लागून तेणी सुरी मागीर तलवार मागीर पयले दाणो बिणो रॉड बीड घेवन तेणे अटॅक केले तेजेर आनी सद्याक आमचे ते 2 जाणांक मार लागलेले आसा। तेजो हात फ्रॅक्चर आसा, ते हॉस्पिटलांत पेटी कडेन आसा। तेन्ना हांव सगळो गांव एक कडेन जालो आनी हे नुवेच्यान हांगा येवप आनी कितें व्हडली दादागिरी कितें गांव सगळे एक कडेन आसा। तेन्ना हांव पुलिसे कडेन मागता हांकां कडक शिक्षा जावपा जाय, हांकां सोडपा जायना, तेंचे कडेन चवकशी करपा जाय ते कित्याक येयले आनी तांकां कोणी हाडले कित्याक हाडले आनी हे गांवचे जे एक कडेन सगळे एकोप्यान रावतात तेन्ना हे गांवांक कित्याक हे करपाक सोदतात, दुश्मन कित्याक करूं सोदतात तेजी सगळी इन्क्वायरी जावपा जाय। तेन्ना गांवच्या लोकांनी तांकां धरले आनी धरून तांकां मागीर आतां पुलिसान तांकां अरेस्ट केल्या। पुलीस व्हेल्यार तेंची गाडी अटॅच केली आसा। दुसरे वटेन नुवेचो एक गट बेतमोड्डी वाठारांतल्या 2 इश्टां वांगडा पिकनीक मनोवपाक आयिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा। हे लोक थंय झगडी करपाक वचूंक नाशिल्ले, ते पिकनिकेक गेल्ले, पूण थळाव्या लोकांक ते आमचेर हल्लो करपाक आयल्यात अशें दिसलें आनी ताकाच लागून तांचे मदीं वाद जावन मारामारी जाल्ल्याचें आयकपाक येता। प्रकरणाचो तपास अजुनय सुरू आसा। पुलीस तपासा उपरांत खरें कितें तें स्पश्ट जातलें। काल रातचे अरावंड 8 सुमार बेतमोड्डी गांवांत एक ग्रुपान त्या लोकांचेर हल्लो केलो अशें इन्सिडेंट काल दोळ्यांमुखार येयलो आनी खंय तरी तो इन्सिडेंट आसा ते तेंगेले जे देवाचो जागो आसा थंय खंय तरी वय मारले आनी तेका लागून हो इन्सिडेंट घडला आनी थंयचेच कोणा तरी घेवन येयला असो काल थंयच्या लोकांनी कमेंट केल्ले मिडियाचेर थ्रू सोर्सांतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या
खंय तरी जो इन्सिडंट घडला ते भुरगे आसा ते हे गोश्टी लागून ते खंय तरी काल पिकनिकेक येयल्ले आनी पिकनिकेक येयले तेन्ना आनी ते 2 जाण भुरगे आसा ते तेंगेले फ्रेंड आनी हेंचे भितर खंय तरी एकमेका भितर खंय तरी झगडी जाली आनी हो इश्यू खंय तरी तांकां लोकांक दिसले ते ह्या जी वय बांदल्या आनी खंय तरी तो देवाचो जागो आसा ताका लागून हेंचे खंय तरी आमकां झगडी करपाक हाडले आनी ताका लागून हो इश्यू काल तापलो आनी तेजे नंतर खंय तरी मोठी झगडी जाली आनी मागीर त्या जाग्यार पुलीस येयले पुलिसांनी येवन तांकां 8 जाणां अरेस्ट केल्ले आसा तातूंत गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. फोंडेच्यान अपहरण जाल्लो वेवसायीक निमणो सांपडलो. देवनहळी बेंगळुरात एका बस स्टँडार तो पुलिशेक दिसलो. पुलिशेन ताका आपल्या ताब्यात घेतलो. फोंडा पुलीस ताका आतां गोंया घेवन येतले. फोंड्या मंगळारा दिसा उजवाडाक एका वेवसायिकाचे अपहरण जाल्ले. कांय अनवळखी मनशांनी ताका जबरदस्तीन कारीत बसून व्हेल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. हे मनीस कोण ताका खंय घेवन गेले ते कळूंक नाशिल्ले. रीतसर कागाळ येतकीर पुलिसांनी अपहरण करप्याचो सोद सुरू केलो. अपहरण करपी संदीपाक घेवन कर्नाटकाचे दिशेन गेल्ल्याचे ताचे फॅमिलीन पुलिशेक सांगले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिशेन कर्नाटक पुलिसांची मजत घेतली. संदीपाचो सोद घेवपा खातीर 3 पथक तयार केल्ली. 3 पथकात संदीपाचो कर्नाटकात सोद घेताली. बुधवारा राती 9:30 सुमार संदीप देवनहळी बेंगळुरात एका बस स्टँडार पुलिशेक दिसलो. पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला आनी ते गोंया येवपाक भायर सरल्यात. जोफिलनगर फोंडा हांगसरल्या संदीप चौधरी हाचे मंगळारा दीस दनपारां किडनॅपिंग करून ताका बेंगलोर येल्ले अशें म्हायती फोंडा पुलिसांक मेळिल्ली आनी फोंडा पुलिसांची एकूण 4 पथकां बेंगलोराक काल पावल्लीं. पूण शोध घेता आसतना काल राती बुधवारा रातचो एक 9-9:30 वरांचेर तांकां हो संदीप चौधरी एका बस स्टॉपार दिसून येयलो आनी तेंच्यांनी ताका ताब्यात घेवन ताका सद्याक गोंयान हाडपाच्या वाटेर आसा. आयज दनपार पर्यंत तो गोंयान पावतलो. पुलीस सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी कार गोंयच्यान बेंगलोर वचपाक गेल्ली तेणी परत नंबर प्लेट चेंज केल्ली आनी अशें आयको येयलां की ते कारीन भितर 5 जाण आशिल्ले आनी ह्या 5 जाणांनी जेन्ना ताका संदीप चौधरीक किडनॅप करून गाडयेन घातलो तेन्ना ताका एक इंजेक्शन दिल्लें अशें म्हायती मेळ्ळी आसा आनी सद्याक पुलीस आतां ताका हाडटकीरूच तेजो आनी तपास चवकशी जातकीरूच ह्या प्रकरणाक कोण कोण सामील आसा हें उघड जातलें. एकूण 5 जाण आशिल्ल्या पैकी सगळ्यांनीच तोंडाक बांदलेल्या कारणान तो आपूण वळखना अशें म्हणून आतां म्हायती मेळिल्ली आसा. पूण तेजे पुलिसांनी जेन्ना चवकशी करतकीरूच सत्य उघड जातलें आनी कित्याक किडनॅपिंग केल्लें हेचें सत्य उघड जातलें. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. सांचल्यांक तांच्या पालकांच्या परवानगे बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरणाक एका हॉटेल धनियाक बरेच मारूक पडले. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. तशेंच ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी हे हॉटेल सील करपाक लायले. सांचल्यांक तांच्या पालकांचे परवानगे बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचे प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडले. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. ताचे जाले अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सान पिरायेच्या चलयांचेर कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लिंगीक अत्याचार जाल्लो. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन पर्वरेच्या 2 तरणाट्यांक अटक केल्ली. तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनी एके चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 2 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्या. ह्या प्रकरणात 2 चलयांच्या घरच्यांनी आक्षे पुलिशेंत 8 जुनाक कागाळ केल्ली. कागाळी प्रमाण 13 आनी 15 वर्सांची चली 7 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ली खंय. तशेंच आनीक एक 11 वर्साची चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ आक्षे पुलिशे कडेन आयिल्ली. 3 चलयां एकठांय खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. आतां ही चलयां गेली तरी खंय म्हणून पुलिशेन तांचो सोद सुरू केलो. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चलयांचो सोद घेवपा खातीर एक खास पथक तयार केलें. 3 चलयां कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत आशिल्ल्याचें पुलिसांक कोणे तरी सांगलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलार धाड घाली जाल्यार भितर 3 चलयां आशिल्लीं.
पोलिसांनी तिनूय चलयांची सुटका केली तसेच तांचे वांगडा आशिल्ल्या 2 दुबावितांक अटक केली. ह्या प्रकरणात जेन्ना पुलिशेन चलयांचो जबाब घेतलो तेन्ना कळ्ळें की ही चलयां वाडदीस मनोवपा खातीर कळंगुटे आयिल्ली खंय. 3 चलयां मदल्या 15 आनी 11 वर्सांचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 137(2), 64(1), 74 आणि 75(1), गोंय बाल कायद्याचे कलम 8(2) तसेच पॉक्सो कायद्याचे कलम 4, 8 आणि 12 अंतर्गत दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सोंपलो. सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवन टॅक्सीचोय विषय जाग्यार घालता म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. आंदोलनाक बशिल्ल्या जीएमसीच्या दोतोरांचो विषय सुटावो जाला. दोतोरांकडेन चर्चा करचे पयलीं आनी चर्चा केले उपरांतूय भलायकी मंत्र्याकडेन हे विशीं उलयला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच सगळ्यांक विश्वासात घेवन टॅक्सीवाल्यांचो विषय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा सरकारला सगळ्यांक विश्वासात घेऊन टॅक्सीचो विषय सोडयला. पण सरकारला सर ऍडमिस टॅक्सी पाहिजेच का? सरकार टॅक्सीचो विषय हांव सगळ्या जाणांक विश्वासान घेऊन सोडयता म्हणजे एकाच जागे सांगून मराठीत सांगायचं सगळ्यांना विश्वासात घेऊन मी टॅक्सीचो विषय सोडवलो. चड डिले जालो अशी दिसना. एग्रिगेटरा विशीं टॅक्सीकारांकडेन उलोवपाची आपली तयारी आसा. सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच हो विषय जाग्यार घालपाक जाय अशी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. After taking all opinions, it will go to the cabinet, and even before it goes to the cabinet, we will also be discussing this issue in our party, because the party also has to be taken into account, their opinion. After all this exercise, then the final draft notification will come, and that time we will be deciding, and there is no question of forcing anything down their throat. What I have been saying right in the beginning, they can come with their own app. Even now I am saying, come with your own app, local Goans, local taxi वाले ज्यांना तुम्ही मोडटा तुम्ही तुमचे ओन ॲप घाला. आमकां मातशें पूण प्रॉब्लेम ना. आनी तशें जाल्यार तांकांय बरें आमकांय बरें. भायले हाडटले, भायरसून हाडटले, कितें फायदो भायले हाडून? वॉट इज द यूज फॉर गोवा? वी ओनली वॉन्ट दॅट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम शूड बी स्मूथ, सिमलस. लोकांक प्रवास करपाक मेळपा जाय. आणि तेंचेरूच जे स्टोरी करता बाकीचे थोडेशे टुरिस्ट येवन जे आमी हातभर टुरिस्ट व्हायरल जातात ते जावपाचे बंद जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडल्या. तशेंच 22 जुलैच्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडल्या. तशेंच विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैच्यान सुरू जातलें. 1 post for the department in the ENT, 2 posts for the department of pediatrics, and 2 posts of the audiology for the department of the pediatrics in GMC. हांकां पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिले. Operation and maintenance of the 10 MLD water treatment plant at Mysar Panchwadi, tax post facto approval dile. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुराय एक दीस एक्सप्लेन करतले, बट त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले. Appointment of the 1 post of the veterinary officer on contract basis for the period of 1 year in the forest department for the deployment at Bondla Zoo. 5 post of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole. हाच्या खातीर sanction दिली. 19 vacant post of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services. Initially period of the 1 year and till the filling of the post on the regular basis. हे तांकां आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिला. Summoning of the assembly, okay, from 22 July. ती मागीर सांगतलो, गव्हर्नरा कडल्यान आयल्या उपरांत डिसायड जाता. अपॉइंटमेंट ऑफ द
It is an appointment of the state designated department of the implementation of the right of the way in the IT departmentaच्या अंतर्गत. ओके. Construction of the Unity Mall Goa चिंबल हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. गोंय हेरिटेज धरणाक मान्यताय. म्हैसाळ पंचवाडी 10 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक मान्यताय. रान हक्कांचे दावे निकालात काडपा खातीर नव्या सर्वेराची नियुक्ती. कंत्राटी पद्दतीचेर वेटरनरी अधिकारी नेमपाक मान्यताय. एनेस्थेटीक असिस्टंटांचे 5 जागे भरतले. कंत्राटी पद्दतीचेर 19 वैजकी अधिकारी, 4 ENT सर्जन घेवपाक मंजुरी. 22 जुलैच्यान पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाची वर्क ऑर्डर दिली. वागेरी आनी सांग्यार 4G टावरा खातीर जमीन दिल्या. आनी मांद्रे गांवांत मसणभूंय आनी हेर कामां खातीर 2000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशा धाड घालून 30 किल गांजो जप्त केला. या गांजाची किंमत सुमार 30 लाख रुपया आसा. या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन धुळे महाराष्ट्रातल्या सुखदेव कोळी आणि रवींद्र भील या 2 तरणाट्यांक अटक केली. तशेंच गांजो तस्करी खातीर वापरिल्ली कार आनी मोबायलूय जप्त केल्यात. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशा धाड घालून 30 किल गांजो जप्त केलो. ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन धुळे महाराष्ट्रातल्या सुखदेव कोळी आणि रवींद्र भील ह्या 2 तरणाट्यांक अटक केली. धुळेर म्हापशेच्या पेट्रोल पंपा लागीं गांजो तस्करी करपी 2 जाण येतले अशी माहिती क्रायम ब्रांचीक लागिल्ली. हे माहितीच्या आदाराचेर क्रायम ब्रांचीन धाड घालून सुमार 30 लाख रुपयांचो 30 किल गांजो जप्त केलो. मंगळारा मध्यान राती क्रायम ब्रांचीन ही कारवाय केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलीस धुळेरांतल्या पेट्रोल पंपा कडेन पाळत दवरून आशिल्ले. इतल्यार थंय एक महाराष्ट्र पासिंग कार आयली. कारीत 2 जाण आशिल्ले. तांची उलट तपासणी केली. तशेंच गाडयेंत भितर सोद घेतले उपरांत गाडयेच्या डिक्कीत 30 किल गांजो आशिल्ल्याचे पुलिसांक दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नाकेरी बेतला मसणभूंय विशयावयल्यान वाद सुरू आसा. एकाच जाग्यार खारवी आनी चारी समाजा खातीर मसणभूंय बांदून दिवपाची आशिल्ली, पूण दोन्ही समाजाक एकठांय बांदिल्ली मसणभूंय नाका. पळयात पुराय बातमी. नाकेरी बेतलाची मसणभूंय सध्या वादाचो विशय जावन रावला. खारवी आनी चारी समाजाक एकठांय मसणभूंय नाका. मसणभूंय बांदपाक सुवात कमी दिल्या म्हूण एका समाजाच्या लोकांनी सरपंचाचेर आरोप केल्लो. मात आतां सरपंचान ते आरोप न्हयकारले. तशेंच सरपंच म्हूण आपूण लोकांचे प्रश्न सुटावी करतले म्हूण सरपंच प्रितम देवुलकर हांणी सांगले. स्टोन लेआउट केल्लो तेन्ना आमकां ONGCन 3000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली फॉर क्रिमेटेड, म्हणजे तेंच्यांनी आमकां दिली आनी मागीर आमी तांकां सांगलें फॉर क्रिमेशन पंचायत ग्रावंड येते पंचायत घर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एज पर द प्रॉमीस वॉट वॉज डन which is been fulfilling now. आतां सर तुका दिसती पडटा आसतलें हांवें कोणाकूच फटोवंक ना, नागोवंक ना. हें सगळें आसा तशें आसा. ते म्हणटा कितें की हांवें तेंची लँड खाली. हांवें खंय खाली तेंची लँड? कांयच ना. तांचे पळय कितें आसा, तेंची ग्रिवरन्स कितें आसा ते सरपंचा मरानूच हाडटले न्ही ते. सो एज अ सरपंच आय विल सॉर्ट देयर प्रॉब्लम. ओके. बट आय नेवर डिनायड हांव तांकां लँड दिवचें ना, हांवें तेंची लँड खाली. हे म्हाजे एलिगेशन्स प्लीज तांकां सांगा. आय वॉन्ट देम टू से म्हाका हें क्लॅरिफिकेशन जाय तेंचे कडेन. हांवें तेंचे कितें चोरून खाला तें म्हाका जाणा जावपा जाय. लोकांनी कितें आसा ते कायद्यान करचे. बेश्टो सरपंचाक दोश दिवचो न्हय म्हूण केपेंचो आमदार आल्टन डिकोस्ता उलयलो. कंट्री रावताय देर आर वेज एंड मिन्स हाऊ टू एड्रेस अ इशू. कोणाकूय जर दिसता बाबा पंचायतीन कितें दुखयलें ONGCन दुखयलें तें कायद्यान मुखार वचपाक शकतालें. एक्चुअली मॉब मेंटेलिटी कोण फायदो ना. आज म्हाका दिसता कोणें म्हाका स्वता बायल म्हणटा कांकण घाताय. बाकीच्यान कोणें कांकण घायलो न्हय आनी कोणें अशें दोचे न्हू बाबा अमक्याक भितले आनी आम हाटी सोदले म्हूण. कितें आहा तें कायद्यान जावन दिया आनी कोणाकूय दोश दिवपा हितू ना. आनी समज तरी पंचायतीन हाल म्हळें बाबा आमकां पंचायत दिल्या बिकॉज ऑफ दे आर गुडविल आनी पंचायत गुडविल, नथींग टू डू विथ द क्रेमोटेरियम. कोण सांगता पंचायत 1000 दिता म्हूण ही फोटो भर. आनी
हांव म्हणटा जेन्ना हांव राजकारण्या थोड्या जाण सांगता तुमकां राजकारण करपाक इलेक्शना टायमार राजकारण करे असो मेलो मनशाचेर मेलो मोळ्याचेर क्रेमोटेरामाचेर राजकारण कोणा काय लोकांक गेलो लोक खबर आहा लोक केपेकार पीस न्हू इतले वर्स हें जावं ना जेन्ना स्वता गेली पंचायत आलो ती पंचायत बांदूलोय जावं ना एक नळी घालपा जाय न्हय हो तरी आमी गायले आमदार जालो म्हणटरीच व्हडले म्हणटरी सगळ्यांक दिसता कोची म्हणून सत्यार आसून कोण दाखोवपा जाय आनी असले सरपंच पंच मेंबर्सांक अशें करून धमकी दिवप हें सारकें न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर नाकेरी बेतलाच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. रस्त्यांचेर बेकायदेशीररित्या केल्ल्या अतिक्रमणांचेर उच्च न्यायालयान कारवाय करपाचो निर्णय घेतला जातूंत नगरपालिका हस्तक्षेप करची ना अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेत दिली. संसोड्या कडेन आशिल्ल्या नव्या कब्रस्तान आनी कॉपेल संदर्भातलो अतिक्रमणाचो विशय उच्च न्यायालयाक विश्वासात घेवंक सुटावो करपाक नगरसेवकाक सांगला. तशेंच पालिका मंडळाची प्रलंबीत कामां पुराय करपाचे यत्न चालू आशिल्ल्याचें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार जे ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्शन दिलें ना इलिगल एनफोर्समेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स रोड वायडेनिंग तें एक्चुअली नॉर्मली सगळे ऑल द 14 म्युनिसिपालिटीज हॅज टेकन दीस ब्रॉट बिफोर द काउन्सिल्स आनी इन्फॉर्म द काउन्सिलर दॅट हायकोर्ट इज डुईंग सो मोटो अशें हांवें काउन्सिलाक इन्फॉर्म सगळें आज केले कडेन आसा आमच्या तातूंत इंटरफियरन्स करना लेट द ऑल द ऑथॉरिटीज टू एक्ट एज पर द हायकोर्टान आमचे इंटरफियरन्स खंयच आसपाना. जे ओल्ड चॅपेला जे कब्रस्तानाचे चॅपेलाचे ते एनफोर्समेंट आतां कितें तरी रोड मिळटात तांचे ऑलमोस्ट हायकोर्टाक दे हॅव कम ऑन कन्क्लुजन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द आमचे म्हाका से आशिल्ली की वी हॅव टू डिसायड ते आमी ऑलरेडी काउन्सिलाकी परमिशन दिल्ले कडेन आसा. जो ज्या वेळार हांव 2 ऑक्टोबर 2022 ह्या टेबलाचेर बसलो तेन्नाच्यान खुबशे ओल्ड इश्यू हे काउन्सिला म्हाका पेंडींग आशिल्ले. म्हाका तेजी 16व काय 17व इश्यू दॅट आय हॅव ब्रॉट बिफोर द काउन्सील अँड ट्रायड टू रिझॉल्व इट. एक म्युनिसिपल गार्डनाचें आमी एक पयलें रेजोल्युशन घेतिल्लें गार्डना भितर ती बिल्डींग गणपती पुजता तें एकदम नवें स्ट्रक्चर नवें बांदचें आनी हें जे ओल्ड स्ट्रक्चर आमी लेबर जे रावता लेबर रूम आसता तें म्हणजे तातूंत एक एडिशन केलां. ऑलरेडी गव्हर्मेंट डिसायडेड टू टेक ओवर दॅट वर्क. सरावंडींग गार्डन जे बाग आसा पळय बाग ते बाग काडपाचे आनी त्या बागा बद्दल दुसरे कितें तरी रेनोवेशन करपाचें तो एडिशनल एस्टिमेट ऑलरेडी गव्हर्मेंट एक्सेप्ट केला. ऑलरेडी दे हॅव स्टार्टेड द वर्क. फायर हायड्रंट टँक जे आमी आमचे ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर बसयतात आनी ते ऑलमोस्ट जागा तांकां हें करून तो टँकाचे ऑलरेडी सगळें जाल्ले कडेन आसा. कळंगूट वाठारांत एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना 2 जाणांनी वेटराक मारपेट केली. वेटरान बिल फारीक कर सांगिल्ल्यान दोगांनी आक्रमक भुमिका घेत वेटराचेर हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक कळंगूट पुलिशेन अटक केल्या. कोर्टान तांकां 2 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. कळंगूट वाठारांत एक धक्कोदायक प्रकार घडलो. 8 जुनाक कळंगूटच्या एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना 2 जाणांनी वेटराक मारपेट केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वेटरान जेन्ना ह्या दोगांक बील फारीक करपाक सांगलें तेन्ना ह्या दोगांनी आक्रमक जावन वेटराक मारबडय केली. हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेऱ्यांत रिकॉर्ड जाल्लो. मात घडणुकेक 60 वरां जावनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडिल्लो. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेची 11 वर्सां मनयता जाल्यार दुसरे वटेन गोंयकार 11 वर्सां भिवन जगता. प्रमोद सावंताचे गुंडाराज चालू आसा हें जंगल राज अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हल्लो करप्यांनी आपलो राजकीय संबंद आशिल्ल्याचे दाखयले. तशेंच अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडे संबंद आशिल्ल्याचो दावो केल्ल्याचें सामकार आयला. ह्यान पयलीं ह्या दुबावितांनी पयशे दिनासतना जेवण केलां अशें वेटराचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन अभिषेक सुतार आणि दीपक कुमार सिंग ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या. कस्टमर है खाना खाए खाने के बाद लॉलीपॉप मांगे और फिश मांगे दिया मैंने जब उसको पैसा देने की बारी तो बोला मैं क्लियर कर भाई हूँ. उसके बाद लगा फिर मेरे को मारने लगा ले जाकर अंदर बहुत मारा जोर और ये बाहर आकर कांच तोड़ दिया शॉप का. ये कितने बजे हुआ था सब? सुबह 6 बजे. हाँ 8 तारीख को 6 बजे पैसे नहीं दिया तो मांगने लगा. मेरे को बहुत मारा. महीने पहले और आया था यही बंदे आए थे खाना खाया पैसे नहीं दिए लेकिन उस टाइम
और लोग थे, इसलिए कुछ नहीं बोला। अच्छा। उस टाइम मैं अकेला था, मौका फायदा उठा लिया कि पैसे पूरा गले में का लेके भाग जाऊँ। नहीं दिया इसलिए लगा मुझे मार दिया। लोग किया था, बाथरूम चाबी लेकर बैठे। हाँ। नहीं, अगर लोग खुला होता तो लेके भाग गया होता। कभी कभी क्या कभी आता है, महीने में 1-2 बार आता है। मैं 1-2 बार यानी आते हैं वो बंदे यहाँ पे। अच्छा, पिए हुए थे क्या? जी, यहाँ पे मेरा काम। हाँ, और एक मेरे एक और लड़का था, उसको भी मारा अंदर ले जाके। Drunk always, and even that day Both he were was so drunk. high. And when he destroyed my property, like he destroyed the glass over there, and the mosquito that device is there, he broke that also. Both were drunk. They were so drunk that after destroying my property, he fell over here. It's there in the camera recording. He couldn't control himself. They had a TVS Jupiter. I clicked a photo. My father clicked a photo of it, and they ran away here. That way. नहीं बोले, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है लोगों में कि दिन दहाड़े ऐसे मारामारी करें, किसी के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए और पैसे देने से मना कर दें। They even asked him, बाबा कितना पैसा है निकाल। That bearded guy दीपक। 2 बंदे आए यहाँ पे खाना खाने के लिए और उन्होंने खाना भी खाया और खाना खाने के बाद में ये हमारे स्टाफ है, इन्होंने दिया उसको खाना और 2-3 बार उन्होंने और ज़्यादा खाना लिया। तो बाद में ठंडा ना पिया, लॉलीपॉप सब खाया उन्होंने। जब पैसे की बात आई तो उन्होंने बोला इसको कि मतलब जानते हो मैं कौन हूँ, और थोड़ा इनको दादागिरी दिखाने लगे, इनको घसीट के लेके गए मारे और बोले हम लोग हमारे कज़न FDA में हैं और पुलिस में हैं, अगर आप पैसा हमसे मांगो तो तुमको वो कर देंगे। और इनको बहुत मारे इन्होंने लेके जाके अंदर, मेरे एक और स्टाफ को मारे। हाउ रिप्रेझेंट करता अभिषेक सुताराक, हू इज अपॅरंटली अक्यूज नंबर 1 इन दिस केस. आनी ते 2 जाणां भुरगे एक रेस्टॉरंटान वचून ड्यू टू सम रिजन कितें तरी तांचो वाद जालो काय कितें तें आमकां एक्चुअली खबर ना कितें जालें तें, पूण वचून ते वेटराक एसॉल्ट करताले. आनी सद्या तांकां रिमांडाक प्रोड्यूस केला बिफोर ऑनरेबल म्हापसा GMFC, आनी ऑनरेबल जजान तांकां 2 दिसाचो रिमांड दिला, आज ग्रांट केला. And the next hearing is on Friday morning. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो